गलबाब आज येवन कितें निष्पन्न जातली तितल्यान अशें तुमकां पळय आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन हो लायटीचो जो इश्यू आसा जी भरपूर बिलां वाडोवन येयलेली आसा, बंपर बिलां वाडल्या लोकांचे आख्खे गोंयभर. आयज आमी काणकोण तालुक्यान येयलेले आसा आनी आयज आमी एजीक मेळ्ळेले आसा तेका आनी ईक मेळ्ळेले आसा आनी तांकां त्या नजरेन हाडून दिल्लेले आसा कित्याक काणकोणकाराक कशी बिलां वाडोवन येयलेली आसा. आयज आमी ताका एग्जाम्पल दिलें काणकोणकाराचें जेका बाबा 60 दिसाक 2 म्हयन्यांक जे ताका नॉर्मली 2,500 बील येतालें ताका फक्त 1.5 म्हयन्याचे 45 डेसाचे ताका 14,500 बील येयला. सो हे तांकां दाखोवन दिला, तांकां ते पटलेले आसा आनी आमी तेजे कडेन डिमांड केल्लो आसा की बाबा तुमच्या हायर ऑथॉरिटीसाक तुमी बरोवन लोकांचो डिमांड जो काणकोणकाराचो डिमांड आसा की लोकांक ही बिलां माफ करपाची 2 म्हयन्याची असो डिमांड गव्हर्मेंटा कडेन बरोवन धाडा म्हणून आनी ते एग्री जाल्लेले आसा तेंचे ते हायर ऑथॉरिटीसाक बरोवपाक. आयज तेंच्या नजरेकूय हाडून दाखोवन दिल्लेले आसा आमी ही बिलां कशी वाडोवन येयलेली आसा. जो स्लॅब आसा जो नॉर्मली जेका 100 युनिटीच्या सकयलचे बील येताले ताका ₹1.40 ते कॅल्क्युलेट करताले. आतां कितें जालें लॉकडावनाक लागून जे मिटर रिडर फिल्डार वचनासले तेज्या लागून वांगडाच तांकां 2 म्हयन्याची 3 म्हयन्याची जी बिलां येयला तेन्ना 400 ते 500 युनिट जाले. जाल्यार हेंच्यांनी जेन्ना बायफोकेट करतना 100 युनिटीच्या प्रमाणे रेट लावंक जाय आसलो तसो लावना. तेंच्यांनी जो स्लॅब लायला तो 400 युनिटाचो स्लॅब लायला म्हणजे ₹5 तांकां स्लॅब लायलेलो आसा. हेवूय तेंच्या नजरेक हाडून दाखयलें. हेज्या लागून ही बिलां वाडोवन येयलेली आसा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करता की हे लॉकडावनाच्या पिरियडाक आमकां लोकांक तुमी घरान बसयला. लोक आपले उमेदीन घरान बसनासले आनी जर लोकांक घरान बसोवपाक तुमी जबाबदार. सो हेज्या लागून गव्हर्मेंटान ही फुडली जी 2 म्हयने गेल्या 2 म्हयन्याची जी बिलां आसा ती लोकांक माफ करची म्हणून आमी डिमांड केला. सो हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन काणकोणकाराची आनी आख्खे गोंयची ही 2 म्हयन्याची जी बिलां आसा ती माफ करची म्हणून. बिल माफ केले जाल्यार फुडले स्टेप कितें करतले तुमी? आयज आमी आख्खे तालुका भोंवन आयज आमी काणकोण पावलेले. आतां फक्त उरला एकूच तालुका ती तिसवाडी आनी पणजे जे मेन ऑफिस आसा इलेक्ट्रिसिटी थंयसर आमचो भव्य मोर्चा आसतलो. आमचे ऑल डेलिगेट्स काँग्रेस पार्टीचे जे लिडर आसा सगळे जाण वयतले थंयसर एक मेमोरंडम दिवन सगळीं तांकां एग्जाम्पल सेट करून आमी तांकां सांगतले की बाबा जेन्ना बाकीचे लोक करूंक शकता, बाकीचे स्टेट्स बाकीचो गव्हर्मेंट करूंक शकता जाल्यार गोंयकारांक कित्याक ना. आनी जेच्या लागून ही गोंयकारांक 2 म्हयन्याचे जे आसा ती बील माफ करपाचे आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की गव्हर्मेंटा कडसून आमी माफ करून घेतले लोकांक लागून बिलां 2 म्हयन्याची. ज्या दिसार हो गव्हर्मेंट येयला भाजप सरकार येयला तेन्ना लोकांनी कमर मोड घातली आसा सगळ्यांनी. पयलीं नोटबंदी, मागीर GST, मागीर म्हारगाई, मंदी हे सगळें आनी आतां आमी तो व्हायरस पसून पळय तेंगेलो हात आसा कळ्ळें आनी कांयच ना. आनी आतां आमी लास्ट आतां खरें मागीर आमी सगळ्यांनी लोकां सारको हेर लाकडाचेर घालपा पळयला, कोणाक घालपा पळयला. तेन्ना ह्या परिस्थितीक आज तांकां हांवें सांगलां आज गव्हर्मेंट सर्वंट सोडल्यार काणकोणचे बाकीचे घटका पळय ते प्रायवेट जॉब करपी जावं बारीक धंदेवाले मागीर ते बाजारांत कितें आनी विकपी जावं डेली कामां वचता तेंचे कडेन कांयच आतां डेली मजुरी करपी तेंचे कडेन 2 वेळ अन्न खावपाक पयशे ना सद्याक. कितली परिस्थिती आसा. ह्या परिस्थितीन ह्या लोकांनी हें बील कशें करून भरपाचें तें तुमी सांगात. जो काँग्रेस पार्टीन हो जो मोर्चा आज एक काणकोण हो एक भाग ह्या आमच्या तालुका लेवल प्रोटेस्टाचो आमी बारांतल्या आज 11 तालुक्यांनी आमी आज कवर केल्ले आसा. फक्त एक आमचो लास्ट पणजे तिसवाडी तालुका उरलो. हें म्हणल्यार हो सरकार इतको असंवेदनशील जाला, इनसेन्सिटीव म्हळ्यार बारीक लोकांची कळकळ ह्या सरकाराक दिसून येना आनी तें कळना. कित्याक ही आज टायम पळय कसलो आसा तो. आज हो कोरोनाची येदी व्हडली महामारी आमच्या देशान आयल्या तितून गोंय आमचें मोठ्या प्रमाणान सफर जाल्या आनी काही प्रश्न अशे उपस्थित जाले की बारीक लोक जे आसा जावं शेतकरी वर्ग जावं बारीक धंदेकार, प्रायवेट सेक्टरान काम करपी, डेली वेज वर्कर्स ह्या हेतूंतले मोठे सफरर जावन आसा. फक्त गव्हर्मेंट सर्वंटांक तांचो पगार टायमार येता, तेंचे पोट बरे भशेन चलता, तांकां कांयच फरक हेतून पडूना. सो फुडें सरकाराची पसून तीच पाळी जावपाची आसा. ऑलरेडी आमचो सरकार गोंय सरकार म्हयन्याक 100 कोटी रीण काडटालो आनी ह्या सरकारी नोकरांचो पगार फारीक करतालो. आज रेव्हेन्यू सोर्सीस बंद जाल्ले आसा. हेजे फुडें सरकारी नोकरांचेर पसून गदा येवपाची आसा. म्हणून प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तालुका आमी रिप्रेझेंट करून आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एक ऑथॉरिटीक वचून मेळ्ळे. काही प्रामाणीक ऑफिसर आशिल्ले तेंच्यांनी मान्य केलें की ओके बिलां चुकून वाडून आयल्या ते मान्य केलें. पूण जे डिनायल मोडान आशिल्ले पळय ते कशाच मान्य करपाक तयार ना की बिलां वाडून आयल्या. ते डिपार्टमेंटा आपले डिफेंड करपाक उरले. अशा वेळार हांव एकूच सांगीन की लोक गोंयची जनता ही भरपूर शाणी आसा. तांकां खबर आसा खंयच्या टायमार कितें करपाचें तें. आज सहन करून घेतले एक वेळ पूण ह्यो टायम असो येतलो जो टायमार हे गोंयची जनता आसा ह्या सरकाराक तेंची जागा दाखोवन दितले. कित्याक आज अक्षरशः सरकार बारीक लोकां कडेन खेळटा. कित्याक खंय तरी काकूट करून खंय तरी एक सेन्सिटीव जावन हो इश्यू त्या नजरेन पळोवपाक जाय आशिल्लो लोकां कडेन.
हांव म्हणटा एटलीस्ट बिलां माफ कर. तुम्ही हरशीं काय तुम्ही कांय दिलें ना लोकांक हे कोरोना महामारीन. एटलीस्ट ते पसून तुम्ही दिवपाक शकले ना. तुम्ही आनी तुमचे कडल्यान कितें अपेक्षा आनी गव्हर्मेंटान कितें आयज केल्लो आसा. ह्या गव्हर्मेंटान लॉकडावनाचे पयलीं 3 म्हयने पयलीं सांगलें कितें काय म्हणल्यार बिलां 3 म्हयन्याची माफ करतलो की बाबा आपूण बँक हे आसा लोन आसा तो माफ करतलो. चड जाल्ली शॉपाचे रेंट माफ करतलो. म्हाका दिसता आमची सामान लोकांची आयकोपाची चूक जाली. तेणी माफ करतो म्हणलें नासलें आसता म्हाका. तेणी मान उडयतलो अशें दिसलें. कित्याक काय म्हणल्यार बिल तेणी माफ करतो म्हणल्यार ती बिल वाडयली. सेकंड थिंग म्हणल्यार शॉपाचे रेंट तेणी सामान्य मनशां सोडूं लायलें. पूण जी गव्हर्मेंटाची शॉप आसा पळय बस स्टँडा सारकी ती तेमी चालूच दवरली. थर्ड बँकेनी गेले जाल्यार आमकां बँकेन सांगता इंट्रस्ट तुमी पेड कराय म्हणून. तुमकां माफ केला फकत बँकेची हें पूण इंट्रस्ट माफ कराय म्हणून. म्हळ्यार हो गव्हर्मेंट आसा तो फकत आपल्याच चिंतता काय कितें. जे बाबडे लोक एक भाजी करून कितें काय म्हळ्यार जे कोण काणकोण येवन ह्या मार्केटान येवन बसताले हांगा आनी तेजे वयल्यान 4 पयशे करताले आनी ते आपल्याक धंदो हे चलयताले घरदार चलयताले. आयज तेंची परिस्थिती कितें. आयज ते बाबडे शेत रोयता सारी मारपाक पयशे ना तांकां. अरे कामत रायल्या तें कितें काय म्हळ्यार थिंग कामतां घालपाक सारी ना. म्हणटकीर ते सारे हाडपाक खंयच्यान. आज साऱ्यार जी रेट जाला ती कितली वाडल्या तुमकां खबर आसा. आनी तुमी गव्हर्मेंट हो कितें करता म्हणून कांय समजना. पयलीं सुवातेर हांव आमच्या भावांक सगल्यांक शाबासकी दिता की आपल्याच खातीर न्हू पूण दुसऱ्या खातीर ताणें हें फुडाकार घेवन दुसऱ्या खातीर ते फुडें सरले देखून ही बिलां इतली वाडल्या ताका लागून. आनी हो फुडाकार घेवन दुसऱ्यांनी तांकां आदार दिलो तांकां बॅकअप करपाक. आनी हे बाबतींत म्हाका दिसता आमच्या सरकारान कितें तरी करचें आमच्या लोकां पासत. जे गरीब लोक आहा पयले सुवातेर डेली वेजीस शेतकामती आनी जाय तशे आनी जांचे लागीं कांयच ना आयज काल तांकां जेवण जेवंक पासून तांचे लागीं घडना. हे बाबतींत सरकारान ह्या बिलाक लागून कितें तरी फुडाकार घेवन दुसऱ्याचे बरें चिंतून आपल्याचे चिंतपाचें न्हू पूण दुसऱ्याचे चिंतून ताणें तरी हो फुडाकार घेवचो म्हूण आमी मागता. म्हणटर AC आसा ताका बी 3 पटीन बील. AC ना ताका बील. स्कूल बंद आसा ताका 3 पटीन बील. म्युन्सिपालिटी चड पंचायत प्रत्येक क्षेत्राक 3 पटीन बील चड येयल्लें आसा. आनी आज इलेक्ट्रिसिटी ही सांगता एज पर कन्जम्पशन. आनी गोंयभर ही बील चड येयल्लें आसा. आनी ह्या वेळार आमी आवाज उठोवपा लागून सरकाराक जाग घेवपा लागून हो आज आमी मोर्चा